Ezekiel. Prostavna. Chapter 1. 30व्या वर्सांत 4थ्या म्हयन्याच्या 5व्या दिसा केबार नदी लागीं निर्वाश्यां मदें हांव आसलों. तेन्ना स्वर्ग उक्तो जालो आनी देवा थावन आयिल्लीं दर्शनां हांवें पळयलीं. जेहोयाकीम राजाक परदेसांत व्हेल्यार 5 वर्सां जाल्लीं. म्हयन्याच्या 5व्या दिसा सर्वेस्पराचें उतर एजेकियाल याजनिकाक बुजीच्या पुताक काल्देकारांच्या देसांत केबार नदी लागीं पावलें. थंय सर्वेस्पराचो हात ताचेर देंवलो. सर्वेस्पराच्या रथाचें दिसणें. दोळे उबारून पळय जाल्यार उत्तरेंत हांवन सुटलोलें एक वादळ येतालें. एका व्हडल्या कुपांतलो झगझगीत उजो भायर सरतालो आनी ताचे भोंवतणी मळब सगळेंच उजवाडान चकचकतालें. उज्याच्या झगझगा मदें पितूल कशें कितें तरी चकचकतालें. ह्या वादळाच्या माजाक 4 जिव्यो रचना कश्यो दिसताल्यो. तांचो आकार असो आसलो. तांकां आसलें मनशाचें रूप. एकेकाक 4 तोंडां आसलीं, एकेकाक 4 पाखटे आसले. तांचे दोंके नीत आसले. पाडकुल्यां भाशेन तांकां तळवे आसले, पूण हे चकचकीत केल्ले पितूळचे भाशेन झिकझिकताले. तांच्या 4 तोंडां आनी 4 पाखट्यां भायर तांकां 4 मनशाचे हात आसले. एकेका पाखट्या पोंदाक 1 हात. त्यो रचना आपल्या पाखट्यांनी एकामेकाक तेंगताल्यो. चलतना त्यो हे आनी ते वाटेन वळनासल्यो, पूण बरोबर नीट उब्यो चलताल्यो. एकेके जिवे रचनेक 4 वेगळीं तोंडां आसलीं. मुखायल्यान एक मनशाचें तोंड, उजव्यान एक शिवाचें तोंड, दाव्यान एक बैलाचें तोंड आनी फाटल्यान एक घुवणीचें तोंड. दर एके रचनेचे 2 पाखटे विस्तारलोले आसले आनी अशें ते शेजारच्या रचनाराच्या पाखट्यांक तेंगताले. आनी दुसऱ्या 2 पाखट्यांनी त्यो आपलेंच आंग धांपताल्यो. एक नीत उबी फुडें येताली. आपखुशेन आपणाक जाय ते दिशेन त्यो वेताल्यो आनी चलतना हे आनी ते वाटेन त्यो वळनासल्यो. जिव्या रचना मदें उज्याच्या लास्त्या इंगळ्यां भाशेन कितें तरी आसलें. जिव्या रचना मदें फाटीं फुडें नेट्टान धांवट्यो चिवडी आसल्यो. उज्याचो चकचक वाडत वेतालो आनी त्या उज्यांतलो विजाचो लोक भायर सरतालो. आनी त्यो जिव्यो रचना जोगलावण्या भाशेन नाच जाताल्यो आनी नव्यान दिश्टी पडटाल्यो. ह्या जिव्या रचनांचेर नदर मार जाल्यार 4 तोंडांचे एक जिवे रचनेचे कुशीक दोत्तरेर हांवें एक चक्र देखलें. आकारान आनी घडणुकेन हीं चक्रां झिगझिगीत लसण्या सारकीं दिसतालीं. चौगांकूय तेंच रूप आसलें आनी तीं अशीं आकारलोलीं आनी घडलोलीं आसलीं की दर एका चक्रा भितर आनी एक चक्र आसा म्हूण दिसतालें. 4 दिशांतले खंयचेय दिशेन तीं घुंवून गेलीं जाल्यार घुंवतना तांकां हे आनी ते वाटेन वळची गरजूच नासली. तांचो घेर थोटाक करपा सारको इतलो व्हड आसलो आनी 4 चक्रांचे आटे सगळेच चकचकताले. जिव्यो रचना चलोवंक लागताल्यो तेन्ना तांचे कुशीक चक्रांय वेतालीं आनी जिव्यो रचना जमनी वेल्यो उडटाल्यो तेन्ना चक्रांय उडून वेतालीं. त्यो रचना आपणाक जाय ते दिशेन वेताल्यो आनी तांच्या वांगडा चक्रांय वेतालीं.
कित्याक ती त्या रोचनाच्या निरंत्रना खाल आसली. जिव्यो रोचना फुडें वेताल्यो तेन्ना चक्रांय फुडें वेतालीं. त्यो थांबताल्यो तेन्ना तीं थांबतालीं. त्यो जमनी वेल्यो उडून वेताल्यो तेन्ना चक्रांय जमनी वेलीं उडून वेतालीं. जिव्या रोचनांच्या माथ्यार सुर्यकांता भाशेन लोकलोकीत एक कळस कसो आसलो. हो तांच्या माथ्या वयर विस्तारलेलो आसलो आनी ह्या कळसा पोंदाक एकेके रोचनेचे 2 पाखटे नीट विस्तारलेले आसले आनी शेजारचे रोचनेच्या पाखट्यांक तेंगताले आनी तिचे हेर 2 पाखटे तिचें आंग पांगुरताले. तांच्या पाखट्यांचोय आवाज हांवें आयकलो. उठ्ठना तो घोंगेतल्या दोरयाची गाज दिसतालो. पेडण्यान सादतल्या वरिश्ठ फौजेचो आवाज कसो. सरपोदवेदार देवाच्या ताल्या सारको. आनी त्यो रोचना थांबताल्यो तेन्ना त्यो आपले पाखटे कवळून दवरताल्यो. तेन्नाय आवाज आयकूं येतालो. तांच्या माथ्या वयर आसलेल्या कळसांत नील रत्नांचें केल्लें एक शिवासन दिसतालें. त्या उंच उंच शिवासनार बसलेलो मनशा सारको कोण एकलो दिश्टी पडटालो. पेंगटांत वयर पर्यान आकट्या मोदें झिकझिकतले पित्तुळ्ळे सारको तो दिसतालो आनी पेंगटांत सकला पर्यान एक उजो कसो सभोवतीं लोकलोकीत उजवाड घालतालो. पूण त्या लोकलोकाक पावसाच्या दिसांनी कुपां मदें चकचकतल्या धोंडूबालाच्या सगळे रंग आसले. हो देखावो सर्वेस्पराची महिमा म्हूण म्हाका गमलें. तो पळोवन हांव साश्टांगी पडलों आनी तेन्ना म्हजे लागीं उलयतल्या कोणाचो ताळो हांवें आयकलो. देवाचें उतर हें.